आज शांतादुर्गेक नमन करून या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक दवर्ली मतदारसंघातल्यान सत्यविजय नायक आणि त्याचबरोबर नावेली मतदारसंघातल्यान बाय लक्ष्मी शेटकर हांच्यांनी आज श्री शांतादुर्गेच्या चरणाकडे नारळ दवरून आपल्या प्रचाराक प्रारंभ केला। हांव ह्या निमतान तांकां तांच्या या फुडल्या या 15 दिवसाच्या या सगळ्या राजकीय प्रचाराच्या दरम्यान तांकां शुभेच्छाय व्यक्त करता आणि त्याचबरोबर सगळ्या कार्यकर्त्यांकडे आवाहन करता की नावेलीन एक बरो पॉयंट घालून दिल्लो आसा। नावेली मतदारसंघांतल्या जो महिला वर्ग आणि युवा वर्ग आसा ह्या तांच्यांनी जीव तोड मेहनत करून आमकां केन्नाच नावेली मतदारसंघ हो कमळान केन्ना जिखलो अशें केन्नाच जालें ना, ते तांच्यांनी साध्य करून दाखयलें। ही तांच्या एकतेची युनायटेडली आणि काम करपाची सगळ्यांची ताकद आशिल्ली आणि ती देखदिणी जीण तांच्यांनी जी दाखयल्या ती सगळ्या खातीर एक स्फुरक आणि उर्जा दिवपाची थारल्या। आज ह्या मतदारसंघातल्यान फाटलो जिल्हा पंचायतीचो आमचो उमेदवार आणि जिल्हा पंचायतीचो मेंबर परेश नायक हाणें आपल्या हंबल आणि अशें सगळ्या हातून भितर लोकां कडेन वचून आणि त्याचबरोबर जिल्हा पंचायतीच्या कामांनी बी साध्य करून दाखयलें की संदी दिल्यार आमी कितें करपाक शकता तें। आणि ह्या निमतान जिल्हा पंचायतीचे निमित्त आसूं पंचायतीचे निमित्त आसून हळू उदरगतीचे वारे नावेली मतदार संघात सुद्दां येवपाक लागले। उल्हास तुयेकाराच्या नेतृत्वा सकयल आणि त्याचबरोबर हे विविध बाकीचे सगळे पदाधिकारी आसात त्या पदाधिकाऱ्यांच्या कश्टाचेर आमकां हे नावेली मतदारसंघ आसा तो आमी जिखिल्लो आसा। आणि म्हणून आयच्या निमतान हांव सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन आवाहन करता आणि हे सगळे एकठांय आसात, कोण पयस ना। तुम्ही हे पळयात की कॅन्डिडेटाचे जसे डिक्लेअर जाले बरोबर सगळे असेल तसे हांगासर त्याच दिलान आसा आणि त्याच एक दिलान ते काम करपा खातीर फुडें सरिल्ले आसा। जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुकीच्या ह्या निमतान भितर आमी परतून एकदा हो गड जो आसा तो दोन्ही मतदारसंघ म्हणजे दवर्ले आसा आणि नावेली त्या आमकां 2 बरे कॅन्डिडेट मेळिल्ले आसा। आमकां गोंयभर आमी जितले कॅन्डिडेट जे आसा ते तांची सगळी योग्यता पासून तांचे पक्षाचे बद्दलचे काम आणि त्याच बरोबर सगळे पूर्व इतिहासापासून अनुभव या सगळे जोराचेर आमी ह्या वेळाचेर ह्या निवडणुकीक आमी सामोरे वतात। आणि म्हणून हांव सगळ्या गोंयकारां कडेन मागतां आणि मुद्दाम नावेलीकारां कडेन मागतां की तुमचो कौल हो सक्षम गोंया खातीर आणि त्याचबरोबर भारताक एक नवी वाटचाल दाखोवपा खातीर आसतलो। माननीय नरेंद्र मोदीजी हे सदांच म्हणटात की जर सगळे स्तराचेर जर सगळे जर घट जालें जाल्यार आपल्याकी हे देशाचें राज्य करतना सुद्दां नवे नवे येवजण्यो घेवन सकले स्तरा कडेन व्हरून पावोवपा खातीर उर्बा मेळटली आणि त्या खातीर ह्यो सगळ्यो स्किमी आसा त्यो पर्क्युलेट जातल्यो। त्याच धर्तीचेर डॉक्टर प्रमोद सावंतांनी बीन स्वयंपूर्ण गोंय आणि आत्मनिर्भर भारत ह्या हाका खाला काम करपाचें सुरू जालें आसा आणि तातूंत भितर ह्यो सगळ्यो गजाली आसा। म्हजें घर आसतलें किंवा बारकी त्यो मनोहर पर्रीकारा पासून सुरू केल्ल्यो उदरगतीच्यो स्किमी आसतल्यो ह्याची जर सुरवात जर कोणें केल्ली जाल्यार त्या वेळा पासून भाजपान केली ती आतां पर्यंत चालू आसा। आणि म्हणून तुमचे कडेन सगळ्या कडेन एकदां आव्हान करता आणि आमचे सत्यविजय नायक हाका आणि बाय म्हणजे लक्ष्मी शेटकर हाका तुमी तुमचो पाठिंबो दियात आणि त्याचबरोबर जमन एक दिलान काम करून ही दोन्ही सिटां आमी जिल्हा पंचायतीक जिखुया आणि तशें डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि माननीय नरेंद्र मोदीजी ही आमी एक जिखून पंचायतीची रचना घट करून आमी तांकां एक भेट दिवया। तुम्ही आता न्यू एक उर्जावान अशें एक सळसळती तरुणाई आशिल्ले अशे सगळे उमेदवार आसा आणि पेडणे पासून काणकोण पर्यंत हे उमेदवारी सगळे दितना पक्षान सगळ्याचे तो कस लायतो पण म्हणटा पळय तो सगळो कस लायलो आणि म्हणून तर भारतीय जनता पार्टीची तिकेट सगळेच मागतात न्ही, म्हाका दी तुका दी म्हाका दी। प्रत्येक जण इच्छूक आसता ते कित्याक लागून आसता तर ते ह्याच खातीर की एक संघटनात्मक पार्टी आसा आणि संघटनेच्या बळग्याचेर आमी फुडें वता आनी लोकांची कामां करता। म्हणजे कितें करतले दाखयतले हें असली फक्त उतरां ना जाल्यार आमी स्वप्नां दाखयतात आणि स्वप्नां खरी बी करतात आणि त्या हातून भितर भारतीय जनता पार्टी लोकां मदीं प्रिय आसा। आणि म्हणून सगळ्यांची जे आयकॉन जर कोणी जर आसत जाल्यार माननीय नरेंद्र मोदीजी आसा जांचे आयज फक्त गोंयानच न्ही भारतातच न्ही जाल्यार सगळे जगार भितर ग्लोबली ते रँकींग नंबर 1 आसा आणि आमकां प्रावड आसा असो प्रायम मिनिस्टर आमकां मेळ्ळा जो 20-20 वरां काम करता आणि जो थकनासतना ह्या एजीचेर सुद्दां आपले सर्वस्व ह्या देशा खातीर आनी भारतीय जनते खातीर सगळो कार्यरत आसा आणि ताका जर घट जर करतले
जाल्यार आमी तेय आमचे आदर्श आसा तांकांय पळोवन त्याच बरोबर गोंयच्या ह्या हातून भितर जशी उदरगत जाल्ली आसा फाटल्या 10 वर्सांत मागीर एक विचार करात परत एकदां म्हणटा केंद्रान आमचे सरकार आसतना 60,000 70,000 कोटीचो ही धनराशी येता तातूंत पूल बांदप जाता तातूंत भितर कन्वेन्शन सेंटर आसतली तातूंत भितर 4 लेन्स 6 लेन्स आसतले अनेक वेगवेगळे प्रकल्प येता हे कित्याक लागून येता त्या केंद्रांतल्यान आमकां पयसो मेळटा म्हणून आनी ते जर करतले जाल्यार हांगा आमचें सरकार आसप गरजेचें आसा म्हणटकीर वयर केंद्रान आमचें सरकार हांगा स्टेटीन आमचें सरकार आनी लोकल सेल्फ बॉडी जी आसा त्योय बीन आमच्यो जेणे करून ती लायन जी आसा ती विचारधारा आसा ती वेवस्थीतपणे सकलपणान वतली आनी म्हणून लोकांनी चिंतपाक जाय सगळेच चिंततात की हें आसत जाल्यार आमची स्टेट घट जातली स्टेट घट जातले देश घट जातलो आनी ह्या मजबुती खातीर सगळ्यां कडेन एक आव्हान की भारतीय जनता पार्टीचें कमळ हे निशाणी आसा आनी आमचे कॅन्डिडेट सत्यविजय जो आसा तो दवर्ले मतदारसंघान आनी लक्ष्मी शेटकर आसा ते नावेली मतदारसंघात हांकां तुमी भरघोस मतांनी निवडून दिवचे कारण आमचे आता सध्या झेडपीचे बिगूल वाजिल्ले आसा आनी तिकेट जी आसा दवर्ली मतदारसंघाची बाब सत्यविजय नायक हाका मेळिल्ल्या तेन्ना आनी नावेली मतदारसंघातली बाय शेटकर हिका मेळिल्ली आसा सो आज शांतीनगरांतल्या शांतादुर्गा देवस्थानांतल्यान आमी आमच्या कॅम्पेनिंगाक आज शुभारंभ करतात आनी त्या खातीर आमचे बरोबर आसात आमचे नावेलीचे आमदार बाब उल्हास तुयेकर त्याच भशेन आमचे भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष बाब दामूभाई आनीक आतां ह्या वेळार हांव मागता बाब आमच्या आमदारा कडेन की ताणें हांगा आमकां संबोधीत देवी शांतादुर्गाक नमन करून आयज आमी शांतादुर्गेच्या पटांगणात आमी आज उबे आसा आनी आमच्या मदीं आसा ह्या जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शना खातीर आयज आमी सुरवात करता देवीचो आशिर्वाद घेतले कडेन आसा आनी ह्या वेळाचेर आमच्या मदीं भारतीय जनता पार्टीचे गोंय राज्याचे अध्यक्ष दामू नायक तशेंच आमचे मंडळाचे अध्यक्ष विजय सुरमे आमचे कॅन्डिडेट सत्यविजय नायक तशेंच आमच्या मदीं आमचे सगळे आदलो आमगेलो झडपी परेश नायक आमचे आयचो बर्थडे बॉय विनायक बाकीचे पंच सुनीता आमचो रामदास लक्ष्मी आमची कॅन्डिडेट नावेलीची आणि शेख जिना आमचो सिनियर कार्यकर्ते आयज आमी सगळ्यांची नांवां घेना तुमी सगळे सिनियर कार्यकर्ते आयज पक्षान जे आमच्या विविध मतदारसंघात कॅन्डिडेट उबे केल्या त्याच प्रमाणे आमच्या नावेली मतदारसंघात लक्ष्मी शेटकर हिका उबी केल्या आनी आमच्या ह्या रुमडांवळ दवर्ली आनी आखेबाश ह्या 3 पंचायतीन आमचे सत्यविजय नायक हाका उबो केल्ले कडेन आसा आयज आमची जबाबदारी आसा की आमी पळयलां की आमचे सक्षम अशे बीजेपीचे कार्यकर्ते जे आमी केन्ना विचार करून नासलो की ह्या मतदारसंघान सुद्दां आमचे पंच सरपंच झडपी आमदार आसतले म्हणून पूण हें सगळें घडलां आमच्या कार्यकर्त्या खातीर आमचे अशे सक्षम कार्यकर्ते कसलीच अपेक्षा न बाळगता काम करपी अशे कार्यकर्ते आनी आमी गोंयभर एक इतिहास घडोवन हाडला की आमचे कार्यकर्त्यान जर मनार घेतले जाल्यार आमी कितें साध्य करपाक शकता आनी आज एक परत एकदां आमकां संदी दिल्या पार्टीन की आमच्या ह्या दवर्ली मतदारसंघात आनी नावेली मतदारसंघात 2 उमेदवार दिल्या हेंका निवडून हाडपाचें काम हे प्रत्येक कार्यकर्त्याचें आसा आमी अशें समजुया की आमी प्रत्येक जाण उमेदवार ह्या नात्यान आमी काम करुया आनी हांव मागता तुमी घराघरान वचून आमच्या पक्षाचें दिल्लेलें कार्य आमच्या मोदीजीचें कार्य आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताचें कार्य हें आमी जावं आमच्या जिल्हा पंचायतीन परेशान केल्लेलें काम जावं आमदार म्हणून हांवें केल्लेलें काम हे लोकां मुखार आसा आयज कोण तरी म्हणटाले की रस्ते खणल्या म्हणून पूण हांव मागता की आमी थोडो पाशेस करया कारण इलेक्ट्रिसिटी लायन आमी घालतात जे परमनंट सोल्युशन 20 वर्सां खातीर जावं आमच्या हांगासर उदकाची समस्या आसली त्या खातीर नवीन पायपलायन घालता आमी ह्या खातीर रस्ते खडले कडेन आसा मातशें तुमी पाशेस काडा लोकांक सांगा पूण तुमकां एक परमनंट सोल्युशन मेळटलें आनी इमिजिएटली हें काम जातकूर तेजें व्हड मिक्सिंग जातलें हांव तुमचे कडेन मागता की ह्या वेळाचेर तुमी आयज पासून हो प्रचार करतना आपलें काम आहा तें मातशें बाजूक दवरया आमी सगळ्यांनी आपल्या बूथ वायज जो आपलो बूथ हो मजबूत बूथ मेरा बूथ मजबूत बूथ अशें करून आमी वावरुया आनी आमी प्रत्येक बुथाचेर हांव कशी मतां हाडटलो 400 मतां तरी आमी एक बुथार हाडपाकूच जाय आनी आमच्या कॅन्डिडेटाक आमी 18,000 वोटींग घेतली आमी 9,000 तरी वोटींग आमी 50% हाडूंक दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय आमच्या प्रत्येक कार्यकर्त्याचें काम आसा की फुडल्या येणाऱ्या 10 दीस आमकां मेळटा ह्या 10 दिसांक आमी आपले घराचें काम सायडीक दवरया आमचे सगळ्यांचें हें जें कार्य आहा जी निवडून हाडपाचें आमी फुडें व्हरया आनी आमकां पार्टीन जें कितें आमी इन्स्ट्रक्शन दिलां आमचे पार्टीचो अध्यक्ष दामून जें कितें इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी दामू जो अध्यक्ष जाला तेज्या नेतृत्वा खाली हे पयले जिल्हा पंचायत इलेक्शन जाता आनी आमी
ठरयला की नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही जिल्हा पंचायतीचेर हे आमचो झेंडा लागतलो. ह्या खातीर ही दोन्ही सिटां आमची बीजेपीची नावेलीसून जिखपाची खूब गरज आसा. परत एकदा सगळ्या कार्यकर्त्यांक हात जोडून विनंती करता की आमच्या मदले कसले मतभेद आसा, जावं आमकां तिकेट कोणा मेळना, जावं कोण सरपंच जावना, जावं कोण पंच जावपाक शकले ना, अशा लोकांक एक संदी आसा परतून काम करपाक की येणाऱ्या काळान परतून जिल्हा पंचायतीचे आता इलेक्शन जाला नंतर आमचे पंचायतीचे इलेक्शन आसतले, बाकीची खुबशी कावन्सिलर इलेक्शन आसतले. आमच्या मदीं कितलेशे कार्यकर्ते पंच, सरपंच, डेप्युटी सरपंच, जिल्हा पंचायत, MLA जावपाक शकता. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी वावरया आणि तुमच्या खातीर हे एक मोठे आव्हान आहा आणि आमी दाखोवन दिवया पक्षाच्या नेतृत्वा खातीर की नावेलीन सुद्दां आमी जिल्हा पंचायत दोन्ही निवडून हाडपाक शकता म्हणून. ह्या वेळाचेर सगळ्याक तुमी जमल्या म्हणटकीर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.